देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार। आयचे पयले वाचप सामुएल प्रवाद्याच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले, दुसरे वाचप भागवंत पावलोन रोमकारांक बरयल्ले चिठींतले, आनी तिसरे मातेवाचें शुभ वर्तमान। देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुझेन केले आनी आपली पोतीण कशी मारयेक सांगाता घेतली। देवाक रावूंक एक घर बांदूंक सोदतल्या दावीद पातशायाक आयच्या पयल्या वाचपांत देव म्हणटा, तुजे सोंस्तींतलो एकल्याक हांव वेंचून काडटलों, म्हज्या नांवा खातीर एक मंदीर तो बांदतलो। हांव ताचो बापूय जातलों आनी तो म्हजो पूत। भागवंत पावलोच्या आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आब्राहमा विशीं आमी आयकलां। आब्राहम बाबार्थाचो सर्वश्रेष्ठ न्हू म्हणून देवा येवजण्यांचो सेवक जावन देवान सांगलेलें आनी बासायल्लें तें सगळें ताणें सोत मानलें आनी हिशोब नासली देव देणी तो अनुभवूंक पावलो। आनी असल्या देण्या मदलें एक महान आनी जबाबदारेचें देणें म्हळ्यार आपले पोरशेचो बापूय जावप। खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला, ही आब्रामाक सांगलेलें देवाची उतरां आमी आयकल्या। असल्या भोगती बाबार्थ्यां मदें दावीद पातशाक केल्ली बासावणीक पाळो दिवन देव दावीद पातशायाचे सोंस्तींतल्या जुझेच्या घराब्यांत जेजूक जल्माक हाडलो। जुझेक जेजूचो संवसारी बापूय आनी पवित्र कुटुंबाचो जबाबदार वडील केलो। हो देवाचो पूत जेजू देवान दावीद पातशायाक बासायलोलें एक मंदीर बांदता, आनी हें मंदीर म्हळ्यार जिव्या बावार्थी मनशाची पवित्र सभा। अशी देवान दावीद पातशायाक केल्ली बासावणी साकार जाता। इतलें व्हड देणें देवा बापान जुझे ताईं केलें। ताच्या बाबार्थाची मजुरी कशी आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताचो बापूय ताका केलो। आयज ताका आमी पवित्र सभेचो आसकारी आनी फुडारी म्हूण वळखता आनी मानान ताची परब करता। एका साद्या देवयाक देवान वेंचून काडलो। गर्भेस्त आसलेले मारये विशीं उप्रासलेल्या दुबाबांक ताणें फुडो केलो। समजूंक अवघड तसले परिस्थितींत आपले संवसारी मन आनी विचार तराव फाटीं दवरून अखंड भावार्थान आंकवार मारयेचो पोती आनी जेजू देवपुताचो संवसारी बापूय आनी राखणदार जावंक राजी जालो। देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुझेन केलें आनी आपली पोतीण कशी मारयेक सांगाता घेतली म्हूण आमी आयकलां। सर्पवेदार बाबा, तुजी खुशी समजूंक आनी बाबार्थान स्विकारूंक आमी फाटीं उरता तेन्ना भागवंत जुझचे मजतीन आमकांय पवित्र सभेचे अखंड आनी धीरादीक बाबार्थी कर। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर आमी नियाळलें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।